नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. कांय विरोधक बऱ्यो गजाली आयकपाच्या मनस्थितीतूच ना. 10 वर्सांत गोंयांत कितल्योश्योच बऱ्यो गजाली जाल्यो, केन्नाच तोखणाय ना. मुख्यमंत्र्याचो घटक राज्य दिसा सुवाळ्यात थोमणो. विनायक खेडेकार आनी पंडीत प्रभाकर कारेकाराचो गोमंत विभुशणान भोवमान. राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, घरमंत्री राहुल गांधी धरून भाजपा शासीत मुख्यमंत्र्याची गोंयाक परबी. हांगा बरें उलयल्लेय बी आयकनासतना लोक फुडें वयता ते हांवें पळयलां. बरें उलयलें खूब कितें बरें जाता, पण ते आयकोन घेयना. तांचे आयकोन घेवपाची मनस्थिती ना, कारण ते ह्या देशा बद्दल आनी राज्या बद्दल बरें आसा. पण हांगा इतकें कितें बरें जालां हें दिसता, बट तें पळोवपाचेंच ना. दुसरेंच कितें तरी पळोवपाचें आसा. मुद्दामून म्हणजे ह्या राज्याचो विकास फाटल्या 10 वर्सांक तुमी पळयात. हांवें कित्याक सांगलें तर आयज घटक राज्य आसा. मुद्दामून कंपेर करात फाटलीं 50 वर्सां आनी ही 10 वर्सां. आमकां ह्या राज्यांतलो भरभरून विकास दिसतलो. तो जर पळयलो, आमच्या कानांनी जर आयकलो, जाल्यारूच तो आमी फुडल्या पिळगेक सांगपाक शकतले इतलो बरो विकास आमी करपाक शकले. घटक राज्य दिसा 2019-20चो गोमंत विभूषण पुरस्कार लोक कलाकार विनायक खेडेकाराक, जाल्यार 2021-22चो गोमंत विभूषण पुरस्कार गीत संगीतकार पंडीत प्रभाकर कारेकाराक दिलो. तांचे वावराची तोखणाय करतना चित्रफितूय दाखयली. लोककला सांबाळूंक सरकारान पावल मारचें म्हूण खेडेकार उलयलो. आनी गोंय छोटेशें आसा. 2-3 वर्सांत हें सगळें जातलें, हें जावचें ही एक मागणी आसा म्हजी. तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीन करता ती. आनी दुसरें म्हळ्यार जें कितें ना जालां, आमचो दांडला खेळ, हाणपेट अशे प्रकार आमच्या दोळे मुखार ना जाले, तर ताका नवसंजीवनी कशी दिवंक येता हाचो विचार जावंक जाय. दांडिया खातीर सगळें जाता, पूण हांवें खंय तोणया खेळाची तालगडी आपलो कार्यशाळा जाल्ली वाचूंक ना. गोंयच्या लोककलेचे सांबाळा खातीर सरकारान लोककलेचे डॉक्युमेंटेशन रिकॉर्डिंग करपाचें काम सुरू केलां म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. रेकॉर्ड करपा खातीर सगळीं सांस्कृतीक गितां ही ऑडियो आनी व्हिडिओ दोनूय करून दवरपाचें सुरवातूय जाली. 2 सिरीज ऑलरेडी तयारूय जाल्यो. त्याच बरोबर हे खंय तरी म्हणजे रायटिंगांनी उरप हाजी सुरवात जी आसा ही ऑलरेडी तेंच्यांनी केल्ली आसा. तालगडी सारकिले लोक नृत्य म्हाका खबर आसा, कारण पाश्चात्य संस्कृती आयली काय ताच्या बरोबर बाकीचे सगळे जे आसा पळय न्ही, आमी आमचे विसरत वता. बट तालगडी सुद्दां त्याच पद्दतीत म्हणजे आमी म्हणटा की हेजी खंय तरी रिकॉर्ड करून दवरप आनी ताच्या फुडें व्हरप हें गरजेचें आसा. तें काम आमच्या कला आनी सांस्कृतीक मंत्रालयाच्या मार्फत ऑलरेडी आमी सुरवात केला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकार. दिल्ली नवी संसद फुडली 100 वर्सांचो विचार करून केल्या. गोंयच्या मंत्रालय फुडल्या 50 वर्सांचो विचार करून केला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. ताणें मुख्यमंत्र्याचें ऑफिस मंत्रालयाचें उक्तावण पारंपारीक पद्दतीन केलें. सुमार 10 कोटी मोडून हें ऑफिस केलां. विरेश सोडल्यार बाकीचे विरोधी आमदार उक्तावणाक दिसले ना. मुख्यमंत्री म्हणटा सगळ्यांक आमंत्रण दिल्लें. मंत्रालय हा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे नवे ऑफिस. नवे सीएमओ मोदी आनी योगी स्टायलीन मंत्रालयाचे विधिवत उक्तावण. पारंपारीक शेनाय चौघडो, मंत्रोच्चार, स्तोत्र पठण, गणपतीचे स्मरण करून मुख्यमंत्र्यान ऑफिसांत एंट्री घेतली. भगवो कुर्ता, योगी स्टायलीन एंट्री. फुडल्या 50 वर्सांचो विचार करून मंत्रालय प्लॅन केला म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. न्यू पार्लमेंट बिल्डींग माननीय मोदीजीच्या हस्ते इनॉग्रेशन जालें आनी त्या न्यू पार्लमेंट बिल्डिंगेक समेस्त गोंयकारांच्या वतीन म्हाका उपस्थित रावपाची संद मेळ्ळी. ते आमी पळयता की 75 वर्सांच्या उपरांत न्यू पार्लमेंट बिल्डींग बांदली, जाचो म्हणटा 100 वर्सांचो विचार करून न्यू पार्लमेंट बिल्डींग बांदली. त्याच धर्तीचेर गोंयांत फुडल्या 50 वर्सांचो विचार करून आमी मंत्रालयाचें रिनोवेशन जें आसा हें केल्लें आसा. जे केली फुडलीं कितलींशींच वर्सां जे कोण मंत्रालयांत बसतले मुख्यमंत्री मंत्री म्हणून तांच्या खातीर ही बिल्डींग तितकीच म्हत्वाची आसा. म्हाका दिसता अशा पद्दतीत पुराय गोंयच्या विकासात आमकां सगळ्या जाणांक काम करता आसतना तीच सुखसोयी ह्या बिल्डिंगेंत मेळपाची गरज आशिल्ली. आयच्या सुवाळ्याचेर चड न उलयता परत एकदां आमी विकसीत भारत माननीय मोदीजींचें जें स्वप्न फुडल्या 25 वर्सांचो भारत देश कसो आसचो हाजें विजन ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी सुरवात केला. आनी विकसीत भारतांत विकसीत गोवा कसो आसचो हाजें विजन आमी करपाक सुरवात केला. निश्चित रित्या
फुडल्या येता त्या काही दिसांनी आमी जो विजन डॉक्युमेंट फुडल्या 25 वर्सांचो म्हणजे वेगवेगळ्या मिनिस्टरांनी आपल्या डिपार्टमेंटाचें विजन करपाक सुरवात केला. फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करून ह्या गोंयचोय विकास त्या धर्तीचेर करपा खातीर आमी सगळे जाण कटिबद्ध आसा. एजी आमदार मंत्री सगळे कार्यावळी हजर, मात विरोधी पक्षांचो आर.जी. विरेश बोरकार सोडल्यार एकलोय दिसलो ना. मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो म्हणटा सगळ्यांक आमंत्रणां पावयल्लीं. सर ऑपोजिशनाक इन्वायट करून आशिल्लें आयज इनॉग्रेशन. आयच्या मंत्रालयाच्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक 40 आमदारांक आमी इन्विटेशन धाडलेली. सगळ्यांनी ह्या शेवटी मंत्रालय हे गोंया खातीर आसा, सगळ्यांनी येवप हे गरजेचें आसा. हो कार्यक्रम म्हाजो वैयक्तीक कार्यक्रम न्ही, हो कार्यक्रम सरकाराचो आसा आनी सगळ्या जाणांक सगळ्या पर्सनली इन्विटेशन हे प्रत्येक म्हणजे आमदारा पर्यंत गेल्ले, अपोजिशन लिडराकूय गेल्ले, ऑल पॉलिटिकल पार्टीच्या हेडाक सुद्दां गेल्ले. म्हणजे नॉट ओन्ली द आमदार, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचो जो चीफ अध्यक्ष आसा तांकांय बी इन्विटेशन गेल्लें आमचे कडल्यान. एप्रॉक्सिमेटली 10 crores of rupees. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकरा वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस आनी स्वप्नील तारी. प्रशासन स्तंभाची बुन्याद पणजे पाट्यार फुडल्या 2 म्हयन्यांत घालतले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घोशणा केल्या. सरकारी प्रशासनाची ती सगळ्यात उंच आनी मोठी इमारत आसतली म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. मंत्रालयाच्या उक्तावणाक तो मिडिया कडेन उलयलो. हो 300 कोटींचो 15 मजली कॉम्प्लेक्स आसतलो. 75 मीटर उंच बिल्डींग, ताचेर हेलिपॅडाचोय प्लान. प्रशासन स्तंभ म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग, सगळ्यात टॉलेस्ट बिल्डींग. तिजो कन्सल्टंट ऑलरेडी अपॉइंट केलो. तिजो एक फुडल्या 2 म्हयन्या भितर फावंडेशन स्टोन जावपाक शकता. मंत्रालयात नवी सीएमओ कचेरी, सगळे संस्कृत आनी हिंदू आर्किटेक्चर, उक्तावणूय तशेंच नांव मंत्रालय आहा. भितर सरतना गणपती, सीएमाच्या चेंबरा भायर विश्वरूप विष्णूचो स्तंभ, भितर चतुर्भुज श्रीकृष्ण, कॅबिनेट रूमाक मंथन, कॉन्फरन्स हॉलाक नांव समंत्रणा, 60 लोक बसूंक शकता असो मॉडर्न कॉन्फरन्स हॉल. नव्या मंत्रालयाची ही पासय. चीफ मिनिस्टराच्या परवरीच्या नव्या ऑफिसाचें आयज उक्तावण जालें. हांगसर पयलीं मिनिस्टर ब्लॉक म्हणटाले आनी आतां ताका आयच्यान नवें नांव दिलां तें मंत्रालय म्हणून. आमी तुमकां ह्या मंत्रालयाचे भितर नवें जें मंत्रालय सीएमाचें ऑफिस जें नवें तयार केलां तें कशें आहा तें दाखयता. सारकी सुशेगाद 60 लोक हांगासर बसपाक शकता ह्या कॉन्फरन्स हॉलान. 60 कॅपेसिटी आनी खुर्च्यो वाडोवन मागीर जाय जाल्यार एक्स्ट्रा बसयता जेन्ना चड लोकांची गरज आसा. कॅबिनेट रूम जो फर्स्ट फ्लोराचेर पयलीं आसलो तो कॅबिनेट रूम हांगा केला, ताका मंथन अशें नांव दिलां. न्यू कॅबिनेट रूम रावंड टेबलान केला. हांगासरल्यान सीएमाचे मेन चेंबराक सुरवात जाता, तेजे भायर तुमी पळोवपाक शकता विश्वरूप प्रदर्शन एक हें दवरलेलां. तुमी आनी हांगासर सीएमाचें मेन ऑफिस. भितर येताच तुमकां दिसता ती चतुर्भुज कृष्णाची मुर्ती हांगासर पुजा जाल्ली होतो. भविष्याचो विचार करून, भविष्याच्या गरजांचो विचार करून जशें नवें पार्लमेंट दिल्ली बांदलां त्याच धर्तीचेर भविष्याचो विचार करून, फ्युचराच्या गरजांचो विचार करून हें मंत्रालयां बांदलां अशें सीएमान उलयतना सांगलें. हे नव्या वास्तूक नव्यान कामाक सुरवात करतले अशें सीएम उलोवन गेलो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस आनी स्वप्नील तारी हांगा लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर.
गोयच्या 36व्या घटक राज्य दिसा राष्ट्रपती प्रधानमंत्री मोदी धरून कितलेशेच केंद्रीय मंत्री भाजपा शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची गोंयाक परबी. विरोधी पक्ष काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधी, दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तृणमूल आणि हेर पक्षांचे परबी संदेश. आसाम, तेलंगणाच्या, बिहारच्या राजभवनात गोयच्या घटक राज्य दिसा खाशेल्यो कार्यावळी. एक भारत श्रेष्ठ भारत. 30 मे 1987 दिसा गोंयाक घटक राज्य म्हूण दर्जो मेळ्ळो. गोंय आज घटक राज्य दिसाचो 36वो वर्सुकी दीस मनयता. गोंयकारांक पुराय देशांतल्यान परबी. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गोंयकारांक घटक राज्य दिसाची परबी दिली. घरमंत्री अमित शाह, बीजेपीचो अध्यक्ष JP नड्डान, यूपीचो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेशचो मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान धरून कितल्याशाच जाणांचे परबी संदेश. ते वटेन विरोधी पक्षांतल्यान काँग्रेस, राहुल गांधी, केजरीवाल, TMCची ट्विटरार परबी. बिहारात गोयचे आदले मंत्री सभापती, बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी पटनात राजभवनात गोंयच्या घटक राज्य दिसाच्या सुवाळ्यात वांटेकार जावन परबी भेटयली. ल्हान राज्य असूनय गोंय मायनिंग आणि पर्यटनाच्या मळार बरे वयर सरला अशी तुस्त राज्यपालांनी केल्या. तेलंगणाच्या राजभवनात गोयच्या घटक राज्य दिसा खासा कार्यावळ जाली. राज्यपाल दोतोर तामिलिसाय सौंदरराजनाचे राजभवनांतल्यान जाल्ल्या घटक राज्य दिसाच्या कार्यावळीचे फोटो ट्विट करून गोंयकारांक परबी. आसामच्या राजभवनातूय गोंय घटक राज्य दिसा निमतान सांस्कृतिक कार्यावळ जाली. राज्यपालान गोंयकारांक घटक राज्य दिसाची परबी दिली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. केरी 70चे हणजुणे धरणाची पातळी पडटा तरी 17 जून मेरेन उदका पुरवण जातली म्हणून WRD सांगता. ते वटेन ओपा प्लांटाची पातळी पडल्या. 10 ते 12 दीस पावतले इतलें उदक. हवामान खात्या प्रमाण केरळात 4 जूनाच्या आसपास मान्सून. ते प्रमाण गोंयांत 8 ते 9 जून मेरेन पाव येता. मान्सूनाक नेट ना. टायमार पावल्यार थाकाय, नाजाल्यार परिस्थिती हुस्क्याची. केरी 70चे हणजुणे धरणाची उदकाची पातळी पडटा. 17 जून मेरेन उदक पावतले म्हूण WRDची सुत्रां सांगतात. ह्या धरणाची 93.20 मीटर उदक साठोवपाची ताक 61.5 मिटरा सकयल देंवल्यार डेंजर झोनात पावता. उदका पुरवणेक आडखळ. सध्या ह्या धरणाची उदकाची पातळी 68.98 मिटरा मेरेन देंवल्या. कोरू ह्याच दिसा 59.90 मिटर मेरेन आशिल्ली. उदकाची जी पातळी जी आहा ती खूप सकयल देंवल्ली आहा. पण मेळ्ळ्या म्हायती अशें मेळटा की जे कितें उदक उरलेलें आसा तें उदक 17 जून पर्यंत पिवपाक लागून उपयोगी येवचें आसा. ते वटेन ओपा प्लांटाच्या उदकाची पातळी पडपाक लागल्या. 10-12 दीस पावतले इतले उदक आसा. सध्या ह्या बंधाऱ्याची पातळी 3.12 मिटरा मेरेन देंवल्या. 2.60 मिटरा मेरेन देंवल्यार डेंजर. पावस वेळार आयलो ना जाल्यार मायनिंग पीट लागसारच्या बंधाऱ्यांतल्यान उदक घेवपाची तयारी आसा म्हूण सुत्रां सांगतात. पुरू ह्याच दिसा हांगा उदकाची पातळी 4.5 मिटर आशिल्ली. हो डिपेंड आसा हेजेर. अर्दे तिसवाडी, धारबांदोडा, फोंडा, उजगांव ह्या प्रमाणे JMC मागीर आमगेले GEC कॉलेज हे सगळे हेजेर डिपेंड आसलेल्या कारणान फुडले 8 दीस तरी उदकाचो हे शॉर्टेज जावचें ना. पण पावस डिले जालो जाल्यार फुडल्यो काही गोश्टी म्हळ्यार मायनिंग पिटाचे जावं बंधारे उरल्या ते सगळे सोडून मागीर उरलेले उदक पाणी पुरवठो केलो गेलो वयतलो. हवामान खात्या प्रमाण केरळात 4 जूनाच्या आसपास मान्सून पावतलो. ते प्रमाण गोंयांत 8-9 जून मेरेन पावपाचो अदमास. मान्सूनाक सध्या तरी नेट ना. टायमार पावल्यार थाकाय, ना जाल्यार परिस्थिती हुस्क्याची. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी आणि विवेक प्रभू. फुडल्या 5-10 वर्सांचे नियोजन करून बार्देशांत लायटीचो प्रस्न रोखडोच सोडोवपाचो प्लान चल्ला. AE उलयल्या. रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या वावुरप्यांनी वीज खात्याक घेराव घालून नित्याच्यो लायटीच्यो कटकटी आनी लोकांच्या त्रासाचो विशय AEच्या कानार घालो. बिल्डर लॉबीक लागून लायट उदकाचे साधन सुविधांचेर ताण येता म्हणून RGचो आर्ग्युमेंट. अंजुनाय आमचे एक सबस्टेशन आसा. थंय आमी आनीक थोडो लँड एक्वायर करून आनी एक थंय पावर ट्रान्सफॉर्मर घालपाक सोदता. सो आमी एक फुडले 5-10 वर्साची तयारी करून दवरला. इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करून दवरला. सो हे 1 वर्सान ही सगळी कामां एक्झिक्यूट जातली आनी लोकांचे इश्यूज जे कितें आसा ते रिजॉल्व जातले. RG म्हणटा फुडले प्लान बरे आसा, मात लायटीच्या खात्या कडेन सद्याक जाप ना. बिल्डर लॉबीक मात सगळ्यो सुविधा मेळटात, सामान्यांक कटकटी. डिसेंबर 8 म्हयन्याच्या भितर आमकां ते बाद्यान न्यू सबस्टेशन मेळटलें म्हणून. सो आमी तिका तोय क्वेश्चन केलो की बाबा जो आतां
फ्लिकरिंग जाता लायट आनी सॅटर्डे संडे कंटिन्युअसली लायट वयता एक मोरस हाफ डे वयता तेजे तुमचे कितें ना ती म्हणटा कितें ना बिकॉज ऑफ ते म्हापसा म्हणटा तो हांगासर हें पळय तेंचे तें हें जायना पावर पावन अशें तशें म्हणजे हो हेजेर घालता तो तेजेर घालता तो हेजेर घालता ती मागीर हेंच चल्लां नाटक कळ्ळें न्हू सो हेजेर सरकाराचें दुर्लक्ष आहा की सरकाराक पडलेलेच ना आसगांव कुमलीदास जावं आनी कोणूय आसूं खंयची कुमलीदास आसूं आख्या ऑल ओव्हर गोवा तुम्ही ह्या बिल्डर लॉबीन जेन्ना तुम्ही तांकां कन्वर्ट करून जागे दिवंक शकता तेन्ना आमची 2008च्यान 2008सून जे डिपार्टमेंट आमचे तांकां एक जागो मागता सबस्टेशन घालपाक कित्याक की हो जो आमी आयज फेस करता प्रॉब्लम तो फेस जावंक जायना म्हणून जेन्ना 2018 तेंच्यांनी आमचे परमिशन घातलेलें पळय तेन्ना तुमी टील डेट तांकां परमिशन दिवंक ना कित्याक तांकां तुमकां जागो दिवंक ना कित्याक आनी बिल्डर लॉबीक तुमी झटक्यान तुमी कितें तुमी तांकां कितें करोडांनी पयशे गावता म्हणून तुमी तांकां जागो ग्रांट करतात आनी आमचे जे गोंयकारांक जे लायट ना जे आमी आयज सफर करता जाणटे नेणटे स्कुलाची भुरगीं तर सगळीं सफर करता पळय तांकां आयज लायट जाय म्हणून आमी तर तांकां तो जागो मागितलो तेन्ना तुमी तांकां दिवंक ना. प्रुडंटा खातीर नवसोराज साळगांवकर. दाबोळे एअरपोर्टार ह्या सिजनात बऱ्यापैकी चार्टर विमानां आयलीं 348 चार्टर फ्लायटी देंवल्यो. रशिया, युके, किर्गिस्तान, कझाकिस्तानाचे 1,40,000 पॅसेंजर हाताळे. फाटल्या सिजनात फक्त 39 चार्टर 14,000 टुरिस्ट हाताळिल्ले. गोवा एअरपोर्ट डायरेक्टर प्रुडंटा कडेन उलयलो. अंदू अर्थीक वर्सा दाबोळे 83.5 लाख पॅसेंजर हाताळे, पोरू 54 लाख हाताळिल्ले. Season was very good and we have handled around 348 international charters. We have handled around 1,40,000 passengers both arrival and departure, and we have received the flights from Kazakhstan, that is the SCAT Airlines, and from Aeroflot from Russia, Aeronomod from Kyrgyzstan, and Azur Air from Russia, and TUI from UK. Previous season, that is we handled only 39 charters. Okay. And total passengers were around 15,000, 14,000 and odd. International passengers. Charter passengers. Well, this financial year we have handled around 8.35 million passengers. Whereas the same story. Previously that was having COVID. So prior to that we handled around 5.4 million passengers. We expect this year there will be more traffic. We expect more charters will come because now there are no restrictions, and now it is tourists are open. Tourism is open for all the public and international public also. WFIचो चेअरमॅन खासदार ब्रुजभूषण चरण सिंगा आड लैंगीक शोशणाचो आरोप करपी आंदोलक रेसलरांच्या आंदोलन चडार. रेसलर्स आक्रमक जावन तेमार दिल्लींतल्या आंदोलनाक न्याय मेळना म्हणून पदकांचें गंगेत विसर्जन करूंक हरिद्वार पावले. कश्टांनी देशा खातीर जोडिल्लीं पदकां गंगेत विसर्जन करून इंडिया गेटीर आमरण उपासाक बसपाची तयारी आशिल्ली. शेतकार फुडाऱ्यांच्या मध्यस्थी उपरांत फाटीं सरले. सरकाराक 5 दिसांचो अल्टिमेटम. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.